नमस्कार. भांगरभूंयचे खाशेली खबर कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक अनुजा खांडेपारकाराचो येवकार. कूड निरोगी दवरपाक रगत निवळ आसप गरजेचें. कांय सुपरफूड आसात जी सैमीक वखद म्हणून काम करतात आणि कुडीक गरजेचे पोषक तत्व दितात, निवळ रगत आणि भलायकी सांबाळपाक मदत करतात. पाचव्यो भाज्यो. पालका सारकिल्ल्यो पाचव्या पानांच्यो भाज्यो सॅलड करपाक खूब बऱ्यो. तातूंत लोखण आशिल्ल्यान कुडींतल्या रक्ताचो उणाव पयस जाता. ह्या पाचव्या भाज्यांनी जीवनसत्व के आसता जे रगत साठपाक दिना आणि हाडां घट दवरता. बेरी. रासबेरी, ब्लूबेरी आणि स्ट्रॉबेरी अँटीऑक्सिडंट आसता, जाका लागून रगत पेशींचे कार्य सुधारता. नुस्तें. सालमोन, बांगडो आणि ताल्ले हे खूब रुचीक नुस्तें. तेच बरोबर काळजाचे भलायके खातीर ते तितलेच फायदेशीर. ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड भरपूर आशिल्ले हे नुस्तें कुडींतले दाह आणि हानिकारक चरबी उणी करता. ताका लागून काळजाच्या दुयेंसांचो धोको उणो करूं येता. सुकी फळां आणि बियो. सुकी फळां आणि बियो कुडीक उर्जा दिता. बदाम, चिया बियो आणि जवस फकत नाश्त्याक बरो मानिनात तर ते पुष्टीक पदार्थय आसात जे कुडीक उर्जा दितात. तातूंत तंतू आणि प्रथिना असतात जी कोलेस्ट्रॉल आणि रक्तातली साखर नियंत्रित करपाक महत्वाची भूमिका करतात. ते भायर सुकी फळां आणि बियो मॅग्नेशियमाचे व्हड स्तोत्र, ताका लागून रक्तदाब नियंत्रित उरता. बीट. बीटात नायट्रेट चड प्रमाणात असता. नायट्रिक ऑक्साइड रक्ताचो प्रवाह सुधारून रगतदाब उणो करता. तशेंच बीटात फॉलेट आणि बिटेन असता, जाका लागून रगत पेशी कडेन संबंधित दुयेंसांचो धोको उणो जाता.